गिमाचो म्हयनो पावलो तसो मानकुराद आंबो खाल्ल्या बगर रावंक जायना. मात कांय दिसा फाटीं ताची रेट 10,000 मेरेन गेल्ली. आतां आंब्याची रूच काडून राविल्ल्यां खातीर थाकायेची गजाल उक्ताडार आयल्या. आतां मानकुराद आंब्याच्यो रेटी 1500 तेंकल्या. मानकुराद आसा 1800 आसा 1700 आसा. आपूस आसा 1000 घालता. पायरी आसा 800 रुपया. आतां देंवलो. फाटल्या दिसांनी 2000 आसलो. आतां देंवलो. आतां 1,500 जालो, 1200 जालो, 1000 जालो. मानकुरादाक डिमांड आहा. हय, चडशे मानकुराद खपता. मानकुराद आसा, मागीर आपूस आसा, मागीर सावेर आसा, पायरी आसा, मागीर गोठां आसा. आदी 5,000 आसले, 4,000 आसले. तेन्ना 4,000 वयताले. आतां सवाय जाला मातशें. मानकुरादा झाड पिक्या. चड डिमांड आहा. तेंची कितली रेट आसा? ते आसतले 1500. गरमेचो सीजन सुरवात जालो की आमकां वेगळे वेगळे फ्रुट्स पळोवपाक गावता. ते मागीर आंबे आसूं, काजू आसूं, पणस आसूं और बाकीचे फ्रुट्स जे मार्केटान पळोवपाक गावता. पूण हे सगळे जी फ्रुट्स जी गरमे टायमार येता तितून सगळ्यात चड म्हणल्यार आमी सगळें एक्सपेन्सीव अशें आसा तें म्हणल्यार आंब्याचें. पुरुरंटा खातीर शिरीश कुंकोळीकर आनी चेतन गवस.